आज एक आम्ही अंजुना नार्कोटिक रेड कंडक्ट करून एक निलेश कश्यप तो एज 24 इयर्स रेजिडेंस ऑफ मध्य प्रदेश प्रेजेंटली हांगा तो अंजुना वाठारांत रावतालो भाड्या रुमान ताका अरेस्ट करून डिटेन करून तेजे कडल्यान आमकां तेजे पॉजेशनांतल्यान आमकां 0.07 ग्राम्स LSD पेपर्स मेळ्ळे आसा वर्थ ₹70,000. सो ती रेड कंडक्ट करून ताका आमी सद्या आतां अरेस्ट केला आनी फुडली इन्वेस्टिगेशन इंट्रोगेशन ताका चालू आसा. सो मेडिकल तेजे करून ताका कोर्टाक कितें सद्या ताका मेडिकल करून ताका फाल्यां ताका रिमांडाक प्रोड्यूस करतले. सो हे ओवरऑल रेड जी कंडक्ट जाली अंडर द सुपरविजन ऑफ आमचे SP सर वाल्सन, SP नॉर्थ सर आनी SDPO सर दळवी सर हाजे सुपरविजनान जाल्लें आसा. आनी फुडली इन्वेस्टिगेशन तेजे खंयच्यान तेणी प्रोक्युअर केल्ले ते आनी ताका कोण सप्लाय करता आनी हो कोणा सप्लाय करता ही चेन फायंड आवट करपा लागून फुडली इन्वेस्टिगेशन आमची चालू आसा. सद्या मेरेन कितें इन्फॉर्मेशन आनी मेळ्ळें आसा की हेजे फाटल्यान कोण आसूं शकता ना अजून तरी आमी ताका इंट्रोगेट सारको केलो ना. सो फाल्यां रिमांडार व्हरून ताका रिमांडाचेर प्रोड्यूस करून ताका फुडली इन्क्वायरी सो अशें आनी कितें खंय चालू आसा सद्या ड्रग पॅडलर तुमच्या नदरेन सद्या आहा की तेजेर ड्रग पॅडलरचे ज्यो एक्टिविटीज अश्यो नार्कोटिकाच्यो आमची नजरेन येता तांकां आमी रावंड अप करता आनी रेड कंडक्ट करप आमची चालू आसा. ही ह्या वर्साची आमची 17वी रेड आसा. टोटल 17 आमी केसीस रजिस्टर केले आसा ह्या वर्सा. सो सद्या आतां आमी पळयता की न्यू इयर येवपाचो आहा, क्रिसमस येवपाचो डिसेंबर. सद्या अंजुना वाठारान ड्रग्साचेर तुमचो नियंत्रण तुमचो कंट्रोल कसो कितें आसतलो? कंट्रोल म्हळ्यार आमचो सद्या पयलीं साकून कंट्रोल आसा. जे इन्फॉर्मेशन आमकां मेळटा त्या इन्फॉर्मेशनाचेर आमी वर्कआवट करून आमी रेड कंडक्ट करत आसा आनी हेजे फुडें जें आमकां कोण इन्फॉर्मेशन मेळटलें जावं आमच्या सोर्सिसा थ्रू आमी काडटले त्या हेजेर आमी फुडें रेड कंडक्ट करत रावतले. आनी ड्रग्स हे आमकां अंजुना वाठारांत नाका ही आमची मोहीम आसा ही आमी चालूच दवरतली.